बाबूश कोणा खातीर जो जशे पयशे म्हणून पणजेन मतां घेता थोडी ती लोकसभेच्या कॅन्डिडेटा खातीर घेतलो, अशे अनेक प्रश्न आसा. सो कॅन्डिडेट तरी ठरूनी आनी कॅन्डिडेट सेम आसलो तरी सुद्दां म्हाका कॅन्डिडेटा कडल्यान अजून खबर ना कितें म्हजो रोल अपेक्षीत आसूंक जाय, तें अजून खबर ना. बट तुमच्या वांगडा आतां चर्चेक टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ माय आयडियाज, कित्याक जो दुसऱ्या एलायन्स आसा जे डॉट घालून एलायन्स केल्या पळय, ताचो जो सो कॉल्ड प्रायम मिनिस्टर कॅन्डिडेट आसा तो डोकलाम जाल्ले तेन्ना चायनीज एम्बेसिडराक मेळटालो सिक्रेटली. आतां सुद्दां पयर तो उझबेकिस्तानाक गेला. अशेंच एक काही हे आसा जे रेजीम चेंज करपाक पळयता थ्रू अदर मिन्स. तातूंत खंय तरी तो कोल्यूड करत आसा. सो तो त्या पोजिशनार प्रायम मिनिस्टराच्या पावप हे म्हाका तरी देशा खातीर बरें नासतलें. जी लास्ट 2014 डेवलपमेंट जाल्या ती कंटिन्यू जावंक जाय. भारत देश सामको आनी फुडें पावपाक. इकॉनॉमिकली जगान सगळे कडेन अनेक देशांनी एस्पेशली सावथ एशिया आमच्या नेबरहूडान श्रीलंकेचे इकॉनॉमीक क्रायसीस, बांगलादेशान आतां सद्या रायट्स चालू आसा ते कोणें केल्या ते तातूंतय एक व्हडली हे आसा चालू आसा. पाकिस्तानाची हालत कितें जाल्या हातूंत एक देश व्हडलो देश जो अजून फुडें बऱ्या ग्रोथान फुडें वता तो भारत देश आसा आनी तें कंटिन्यू जावचें. आनी म्हाका दिसता ताच्या खातीर ते 2014 जे सरकार आयला ते फुडें येवचें. हे म्हजे वैयक्तीक विचार आसा जे म्हजे विचारा खातीर हांव असो उलयतां. नॉट लुकींग एट द पॉलिटिकल सिच्युएशन, म्हाका कितें बेनिफीट जातलो ते तसले विचार तुमी गोंयच्या पॉलिटिशनाक तुमी विचारूं शकता जे आज हांगा आसा ते फाल्यां थंय आसा तांकां. हे म्हजे विचार तेन्नाय क्लियर आशिल्ले, आतांय क्लियर आसा.